गोंयांतल्या मोल्या अभयारण्यांतल्या कॅमेरान ब्लॅक पॅन्थर कैद जाला. देखून मोल्या अभयारण्यांत ब्लॅक पॅन्थर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हे विशीं कळ्ळ्या उपरांत ह्या पॅन्थराच्या हालचालींचेर लक्ष दवरचें अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हाणें राना खात्या अधिकाऱ्यांक आदेश दिला. कांय म्हयन्यां पयलीं मादय अभयारण्यांत वाग भोंवतना दिश्टी पडिल्लो. उपरांत आतां मोल्या अभयारण्यांत ब्लॅक पॅन्थर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. पर्यावरण तज्ञांचे हे विशीं मत जाणून घेवपाक आमच्या वांगडा आसात राजेंद्र केरकार. सर, मोल्या अभयारण्यांत ब्लॅक पॅन्थर दिश्टी पडला असो ट्विटरान मंत्र्यान केला. मात ह्याच राना मंत्र्यान कांय दिसां फाटीं गोंयांत टायगर रिझर्व नाका अशेंय म्हटिल्लें. हाचेर तुमचें कितें मत? टायगर रिझर्व नाका म्हटलें तेचे फाटलें एकूच कारण असलें की तांकां त्या मंत्री जाले तेन्ना केवळ एक थोडे दीस जाले. आतां तांकां कशें आसा की वास्तव जें आसा, सत्य जें आसा हें तांकां कळलेलें आसा की गोंय हें केवळ ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे जेका आमी काळो वाघ म्हणटा, काळो वाघ हो खरो म्हणजे बिबटोच तो. त्याचे वास्तव्य केवळ मोल्यानूच न्हय तर 70च्या म्हादय अभयारण्यान हाच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लें आसा आनी सद्या सुर्ला वाठारांत तेचे कॅमेरा ट्रॅप छायाचित्रां मेळिल्लीं आसा. आनी परते परते आमच्या कडेन म्हणजे म्हादय अभयारण्य आनी मोलेचो जो वाठार आसा ह्या वाठारांत 6 पट्टेरी वाघ आसा हें तांकां आतां कांय दिसांनी कळटालें. आनी ते सुज्ञ आसा, ते बरे शिकलो, उच्च शिक्षीत आसा आनी ताका लागून तांकां म्हणजे मॅनेजमेंट तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. ताका लागून वन वेवस्थापन कितें करता हेचें ज्ञान तांकां भारतांतली वेगवेगळी व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रां आनी अभयारण्यां पळोवन कळलेलें आसा. आनी जेन्ना ही वस्तुस्थिती तेंच्या समोर येतली तेन्ना म्हाका दिसता की तांकांय लक्षांत येतालें की गोंयांत जर उदक जाय, गोंयांक जर प्राणवायू जाय फुडल्या आनी आतांच्या काळान जाल्यार तेच्या खातीर व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र गरजेचें आसा. ही जी जाणीव आसा ही तांकां समृद्ध जातली आनी ते जर खरे सुज्ञ आसात जाल्यार म्हाका दिसता की लोकवस्ती बागायती क्षेत्र वगळून गोंयांक व्याघ्र क्षेत्र दिवपाचो निर्णय क्रांतिकारक रित्या ते घेवंक शकता.